मायमगच योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. आसगावचे घर मोडपाच्या प्रकरणात मोडणांचेर मोडना. आगरवाडेकाराचे घरकान्नीचे घुमजाव. मुख्यमंत्र्याची कारवाईची घोषणा. खंय सोंपतले सोद प्रकरण. गोंयकारांमदीं उमळशीक. गोंयांतली मर्डर ड्रग्स सारकिल्ली प्रकरणां दामून दवरपाक असोच दबाव येवंक नाशिल्लो मू कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिसान उक्तायलो दुबाव. जाल्यार गोंय पुलीस PRO सांगता अंजून PIच्या स्टेटमेंटाक अर्थच ना. दिवचले सक्रिय जाल्या चोरांची टोळी. 5 देवळांनी फोडल्यो फंड पेट्यो. वाडयात पुलीस पेट्रोलिंग. मागला देवस्थान समित्यांनी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आसगावा मोडिल्ल्या घराचो प्रश्न आता आनीकय घुसपागोंदळाचो जाला. नवे गजाली भायर सरत आसात. हातूंत पुलीस तशेंच कांय राजकारण्यांचोय आस्पाव आसा असो आरोप जाला. अजाबाची गजाल म्हळ्यार जांनी कागाळ केल्ली, मजत मागिल्ली तांनीच माघार घेवपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्र्यान तर खर कारवाईची घोषणा केल्या. आता पुराय देशाचे लक्ष आशिल्ले हे सोद प्रकरण खंय पावन सोंपता ते पळोवपाचे. सडनली बॅकआउट कित्याक केले हो मेन रिजन. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हे आयकपाक जाय. दिल्ली, मुंबय आणि गुजरातातल्या पक्षांनी रिअल इस्टेट आणि हॉस्पिटॅलिटीत व्हडा प्रमाणात गुंतवणूक केल्ल्यान उत्तर भारतातल्या पट्ट्यांचे बरेच व्यावसायीकरण जाला. आमचे चडशे वरिष्ठ पुलीस त्या वाठारांतले आसात. हे पळयल्यार ह्या लोकांनी कितें केलें जाल्यार तांच्या परिणामापासून राखण करपी ते संरक्षक टेफ्लॉन कॉट आसात असो दुबाव सदांच निर्माण जाला. सुरवेक प्रसार माध्यमां आनी हेर सगळ्यांकडेन मजत मागप. राजकीय फुडारी, एक्टिव्हिस्ट, सरपंच, आमदार सगळीं धांवून येवप आनी उपरांत समजोता करप आनी मिडियाक दुशणां दिवप असोय प्रकार हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. सडनली बॅकआउट कित्याक केले हो मेन रिजन. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हे आयकपाक जाय. तुवें म्हटले सीएमाचो हेल्प नाका म्हटले भितून. अरे रेकॉर्डिंग आहात. भाऊजी सांगता. भाऊजी वांगडा जाल्लो न्हू. भाऊजी आणि तुम्ही वेगळे. फाल्यां तुज्या खातीर अश्यो गोंयान आनी 50 आवय आसतल्यो जेंची घरां फाल्यां मोडली वयतली आनी तुजी ही केस पळोवन फाल्यां कोणूच तांकां सपोर्ट करपाक वयचो ना. तेजेर कितें म्हणणें आहा तुजें? ते दुसऱ्या त्यांच्या थिंकिंग तुमच्याकडे तुम्ही म्हणता वोबली पूजा शर्मा आसा ती उलोवूय ना. फाल्यां जर हे इतले सगळे पळोवन पूजा शर्मा बॅकआउट करता ती तुमचें घर बांदून दिना तुमी फाल्यां कितें करतली? किती आसा विदिन 24 आवर अरेस्ट करप. कोणाक तुम्ही डिमांड केलो विदिन 24 कोणाक अरेस्ट करप? तिणे म्हटलेले पूजा शर्मा. आता पूजा शर्मा न्हू म्हणटा. आता कोणाक अरेस्ट करप? 24 आवर्स कोणाक करप अरेस्ट ते? करचो. हे म्हाका खंय तरी सारकें न्हू. तिणे सांगिल्ले तेंचो डिमांड आशिल्लो. दोतोर ऐकले सीएमाचो हेल्प नाका खंय फॅमिली. विशाल मसाज हांगा सर कित्याक हो तुमचोच फॅमिली मेंबर. डेमोलिशन जेन्ना स्टार्ट जाल्यार थंयसून हो तुमच्या वांगडा आसा. आणि जेन्ना तुका मिडियान विचारले जी न्यूज कन्फर्म आसा तुवें सांगलें हय सो आता तुमकां सीएमाचो हेल्प नाका तेन्ना तुवें सांगलें की हय आमकां सीएमाचो हेल्प नाका म्हणून. कित पर्यंत खरें आसा? हांवें हितून सीएमाचो हेल्प तितूनच नाका म्हणून. अरे आतले रेकॉर्डिंग दाखयले मरे तुका. तिणे सांगला अशें आमकां खबर नासलें पूजा शर्मा कोण पळय ती. वी हॅव द व्हिडिओ. तुमकां आतां त्या दिसा इतलो डिमांड आसलो की पुलीस एक्शन घेयना, पुलिसांचेर कारवाई जावंक जाय, सगळें जावंक जाय. आनी आयज तुमी सांगतात की पुलिसांचो कांयच रोल ना. पुलीस बेश्टे सस्पेंड जाले हितून म्हणून. थोडे पुलीस बेस्ट सस्पेंड जाले अशें दिसता. त्यांना फॅमिलीन म्हटलं की पोलीस कारवाई सारखी करिना, ऍक्शन घेयना. आणि आज तुम्ही जस्टिस मागतात त्याच पोलिसांकडे की पोलीस हेतून बलिका बकरा झाल्या विनाकारण त्या सस्पेंड झाल्या म्हणून. ओके तुमका दिसना तुमचं स्टेटमेंट फॅमिलीचं स्टेटमेंट बगर चेंज जाता येतो. ऍट द एंड कितें जालें? मीडिया फेक मरे. मीडिया कोणे फेक म्हणला? बरं हेतून आता तिणेच सांगला काल सांगला मीडिया कितें बातमी करता म्हणून सांगला तिणे. आयज जेन्ना गोंयकार बाबडो गरीब अशा त्रासान पडले आनी सडनली अशें जालें अशें आयज जें घडलां पळय फक्त गोंयकार गरीब मनशान कितें करचें आयज तेजेर कोण विश्वास दवरतलो जेन्ना अशें सडनली यू टर्न जातालो.
यू टर्न म्हणटा ते कितें हे बरोबर आसा ऍडव्होकेट तूच सांग. जेन्ना सदीस मिडिया तुमच्या फेवरान आसली, तुमची जेन्ना सायड पॉझिटिव्हली दाखयताली तेन्ना मिडिया तुमकां सारकी आसली, आणि जेन्ना जे क्वेश्चन आख्खे गोंय भरच्यान जे रेज जाला ते जेन्ना तुमच्या अगेन्स्ट जाता तेन्ना मिडिया मीडिया फेक दिसपाक झाली. लागली. विजय सरदेसायचो हेतून रोल कितें आसा? बरें म्हाका सांग, विजय सरदेसायचो मनीस येयलो म्हणून तुमी थँक्यू म्हणपाक इतले पयस गेली? मग एमएलए जेन्ना येयली इतल्या लागीं आसा तो एमएलए कित्याक थँक्यू म्हणपाक वचना? हांव वचोन हांवें थँक्यू म्हणून येयला, पण विजय सरदेसायचो हितून कित्यानूच कसलोच हात ना. डिसिजन येयलें न्हू कंप्लेंट फाटी घेवपाचें, ताजें फाटलें कारण कितें? इट इज जस्ट अ कोइन्सिडेंट. हेल्प मागोंक ना, थँक्यू म्हणूंक गेले. कित्याक थँक्यू म्हणपाक गेली? मॅडम त्याच विचारता न्हू, जर त्याच विचारता कांयच रोल ना जाल्यार थँक्यू म्हणपाक कित्याक गेले? सगळे कितें सेटलमेंट जाले ते थ्रू विजय सरदेसाय मार्फत जाले, ओके करतलो. आणि येते उरली डिलिंग रोखडेच 1 महिन्या भितर या 2 महिन्या भितर जायना न्हू. डिलिंग नोव्हेंबर 2023 सेलिब्रेट केलं, ताच्या पयलीं तांचे उलोवप जालां आसतलें. मग तरी तुम्ही पूजा शर्माक वळखना? अरे ते सांग प्रेशर घातला म्हणून सांग. आणि वा, कोणाचो प्रेशर आसा? आमकां ते प्रेशर आहा, तेका लागून आमकां कोणाचो प्रेशर आहा? तेंच्यांनी आमकां प्रेशर घातला. कोणी? प्रिया शर्माचो तो कोण येयल्लो? कितें म्हणून प्रेशर घातला? प्रिया शर्मा का पूजा शर्मा? कितें घातला? प्रिया शर्मा, तेका लागून आमी आतां 2 दीस जाले आमकां कांयच कळना कितें करूं आणि कितें ना तें आमकां. म्हणून कितें सांगतली अशी? वा, कितें प्रेशर घातला शाण्या? तू सांग मगो, तुका खबर आसा सगळें. मागीर आता म्हटलं फॅमिलीत प्रेशर येयलो, कोणाचो येयलो? पण म्हाका खबर ना बाबा, ते म्हणजे कितें कोणाचो? दोतोर तुका खबर आहा म्हटला, आत्ता म्हटला दोतोर तुका खबर आसा म्हटला. हांव दोतोर, हांव प्रेशर चेक करपी. तो दोतोर न्ही, ऍडव्होकेट तू गोवान आसाय मरे, गोवान ऍडव्होकेटाक दोतोर म्हणटा, इतलें तरी खबर आसा मरे तुका? पयलीं घरान बसा आणि तुम्ही पयलीं डिस्कस करा, कळ्ळें? कितें उलोवंक जाय आनी कितें उलोवंक जायना तें. तुमची उतरां फ्लक्च्युएट जातात न्हू, तुमची उतरां फ्लक्च्युएट जातात. आता शेवटचो प्रश्न जेन्ना फॅमिलीन सांगला आमकां प्रेशर येयला, आमचे दबाव येयला, त्या कारणाक लागून आम्ही फाटी सरले म्हटला. आत्ता हेचेर तुमच्या मातशें फुडें clear म्हटला, करा. तुमकां खबर आसा म्हटला तेणी दोतोर. तुमच्या मुखार ती येयली आणि तेणी कितें तरी म्हणला, स्टेटमेंट केला. ते ह्याच कॅमेरा फुडें तेणें म्हटलं की तुका खबर खबर आहा अरे म्हटला. यार, ट्रान्सफर झाला हांगा, तुम्ही ट्रान्सफर कितें झाला. ऐकले? तेणे म्हाका कितें, हांवें तेजे कडेन कितें उरला, तेणे म्हाजे कडेन कितें उलयला. तुम्ही कितें ऐकले आता? तिणे म्हणला प्रेशर येयला. हांव आतां विचारता न्ही कसलो प्रेशर येयला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. डीजीपी जसपाल सिंग बरीच वर्सां गोंयांत आसा. गोंयांत मर्डर, ड्रग्साचे वेव्हार असे जायते गुन्यांव घडत आयल्यात. पुलिसांनी कितल्योशोच केसी सुटाव्यो करूंक नात. अशा केसींनी पुलिसांचेर दबाव येतलो काय कितें हेवूय आता मुख्यमंत्र्यान सोदून काडचे. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान मागला, जाल्यार पीआरओन पीआयच्या स्टेटमेंटार सय आनी स्टॅम्प नाशिल्ल्यान अनऑफिशियल म्हणत आरोपांक अर्थच ना म्हटला. शेनवारा घडिल्ले आसगांवां प्रदीप आगरवाडेकाराचे घर मोडपाचे प्रकरण आता सगळ्यांक पाठ जाला. पूण अचकीत आगरवाडेकाराचे घरकान्नीन यू टर्न घेतल्या उपरांत खवदळ जालो. तिजेर दबाव आयला काय हायस दिला अशा प्रस्नांक ओतो आयलो. अणजुणच्या सस्पेंड जाल्ल्या पीआयन डीजीपीचे नाव घेतले. त्या उपरांत जमीन वेव्हाराची गंभीरताय ल्हव ल्हव उक्ताडार येवपाक लागली. आयकात त्या विरोधांतल्यो प्रतिक्रिया. If a police officer right at the rank of the DGP is involved in this particular demolition, forcing the police force under him not to act, not to take action, that raises a serious doubt, a serious question on what is happening in Goa. I would ask the Chief Minister, you are the Home Minister, and the DGP reports directly to you. Were you aware or you were not aware? If you were aware, then you have to resign. If you were not aware, please act, suspend or dismiss this DGP, hold an inquiry, and the terms of inquiry should be very clear. In the last many years, 6-7 years since the DGP was there, different types of crimes have happened, drug related, murders, different type, robberies, and people were saying why the police are not acting. Probably the police were being forced not to act. All this has to be brought in out in the open. आज कळटा की कंप्लीट सुपारी पुलिसूच घेवपाक लागल्या. पयलीं सुपारी म्हणटा उतर कितें आशिल्लें, गुंड सुपारी घेताले आनी पुलीस तांचे हप्ते खाताले. इतल्या मेरेन जाण आशिल्लें आमी. हें आतां गोंय इतलें फुडें गेलां, विकसीत जालां, विकसीत भारत इतलें जाल्लें आहा की सुपारीच पुलीस घेवपाक लागल्या. कळ्ळें तुका न्ही? हें आज सामकें डडडीत जाल्लें आहा. आनी कोण सांगता हें? हांव सांगना, सस्पेंड जाल्लो पीआय सांगता.
हे सगळे भायले लॉबी ज्यो आयल्या त्यो तांच्या ऑफिसरांक घालतात. आमचो सरकार शंड जाल्लो आहा, सरकार पयशे खाता आनी उगी रावता. आज एक्शन जी जाता कोणा हाका धरलो ताका धरलो म्हणून जायना. कोणे एक्च्युअल इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली मोड म्हणून खंयचो पुलीस ऑफिसर गुंडा बरोबर उबो रावंक शकता घर मोडपाक. आनी ते भायलेक जे कितले पयशे मेळ्ळा तिका नेरको एनालिसीस करची. काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सगळ्यात आदी वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याचेर दुबाव उक्तायलो. उपनिरीक्षक आनी निरीक्षकाक सस्पेंड केलेच. निरीक्षकान डीजीपीचे नाव घेतले. ताका रिलीव करचो जाल्यारच तपास मुळा मेरेन पावं येता, गोंयच्या भोवतेक फुडाऱ्यांनी मागला. If there is such a statement where he has been named, then I think it is proper that if you want to have an honest and fair investigation, what the government of Goa can do is relieve him of his duties. He should not be in a position to influence decisions. He should not be there to pressurize officers, because if he continues there, that fear will always be there. The call detail records of the DGP, of the PI, and all others named by the PI in the statement, ege call ela, tege call ela, sogle ahat te promane call log kadun ata. You can get the CDR details from the authorities. It is not very far away incident, so the call details will be immediately available. I believe we must catch the big fish involved. काही पुलीस ऑफिसर्स IPS रँकाचो किंवा थोडे IAS ऑफिसर सुद्दां आसा, हे बिझनस लॉबीचे थोडे ब्रोकर्स जाल्या. बरे ऑफिसर आसा IPS, बरे IAS ऑफिसरूय आसा, पण थोडे जाण आसा जे फक्त दिल्लीची जी प्रॉपर्टी घेवपाची जी लँड माफिया, लँड शार्क्स आसा, तांच्या खातीर हांगा काम करता. आनी ताजें एग्जाम्पल, ताजें उदाहरण म्हणल्यार गोंयचो DGP. आमी मागणी करता की DGPक गोवा गव्हर्मेंटान इमिजिएटली रिलीव करचो, DGPक इमिजिएटली सस्पेंड करचो आनी DGPचेर हे केसीन को अक्यूज म्हणून FIR रजिस्टर करची. पूजा शर्मा जे आसा हे इतले पॉवरफुल मनीस, हे एकूच डिपार्टमेंट चलयना, हे पुलीस डिपार्टमेंटाकूच कंट्रोलान दवरना आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय कंट्रोल दवरलो आसा. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आहा पळय ते तेच्या कंट्रोलान आसा अशें दिसूं येता. गोंयान पूजा शर्मा म्हणून सर्वे नंबर 135 सब डिविजन 1A प्रॉपर्टी 600 स्क्वेअर मीटर एरिया ही पळयात. आनी हाजे म्युटेशन एप्लिकेशन नेम पूजा शर्मा, रिक्वेस्ट डेट 8/10/2023, स्टेटस ऑफ म्युटेशन केस कंप्लीटेड ऑन 9/10/2023 आणि सर्टिफिकेट डेट 9/10/2023. म्हणल्यार एका दिसा भितर पूजा शर्मान म्युटेशन करून घेवपी एक मनीस तयार जाल्ले आसात. हे इतले पॉवरफुल मनीस जाल्ले आहा की DGPक सुद्दां फेवरान घेवपाक शकता. डिपार्टमेंट, मिनिस्टर सगळ्यांक आयज CMन जेन्ना काल म्हणलें की आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करतलो म्हणून, इन्व्हेस्टिगेशन फक्त त्या बाउन्सरांचेर आनी बाकीचे बारीक पुलीस ऑफिसरांचेर जावपाक येना. DGP आयलो हेतून. सो DGPचो चार्ज टेम्पररी बेसीस घेवपाक जाय आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हे जे कोणी केला पळय एका दिसान म्युटेशन हाजेरूय लावपाक जाय. म्हळ्यार आज हेतून कळूं येता हे पॉलिटिशियनूय इन्वॉल्व आसा. जे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहा हांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. DGP कडल्यान पयली इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हांव रिक्वेस्ट करता, हें आतां हेज्या लेवलाचेर उरलेलें ना. हायकोर्ट रिटायर्ड जजाची कमिटी बसपाक जाय आनी ह्या DGPचेर आनी प्लस जे कोण इन्वॉल्व आहा पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. म्हाका पळोवपाक जाय ही असेंब्ली स्टार्ट जाता तेन्ना कितले ऑपोजिशन लिडर, अलायन्स लिडर हेका गट धरता ते पळोवपाक जाय. Which are the alliance leader who are going to catch head of the Chief Minister प्रमोद सावंत? कित्याक प्रमोद सावंतान सांगला की आपणी इन्व्हेस्टिगेशन बसयतलो, जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां आपूण सस्पेंड करतलो. सस्पेंड PI केलो म्हणून जायना, सस्पेंड होऊय जावपाक जाय. आणि गोंय पुलीस PRO राहुल गुप्तान दिल्ले हे स्पश्टीकरणय ऐकात. केस लॉजिकल एंडाकडेन पावल्या. सध्या हणजूण PIच्या ज्या स्टेटमेंटाच्या आदारान वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याचेर आरोप चल्ल्यात तांकां अर्थ ना, कित्याक तर PIच्या त्या स्टेटमेंटार नावय ना आनी सय लेगीत ना. ऐकात ताजो युक्तिवाद. बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ द केस, Anjuna PS team had already arrested 2 people. One of them was Arshad Khwaja and other was Pradeep Rana. And after taking over the investigation, crime branch has arrested 6 more people.
So total arrests in this case as of now stand at 8. As you are also aware, we had crime branch had increased added number of sections to the investigation based on the content, writing, assault and trespass. So this is the progress as of now, and we are committed to ensure that the case is taken to its logical end, and people who had done this act are booked and they are incarcerated. What about the Pooja Sharma? Pooja Sharma, it is still under investigation, and also, as you are also aware, the one more matter which has come to light since morning is that there is a news report going on that one officer has alleged role of seniors in this process. I just want to highlight that it's a document which is unsigned and unnamed document. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage it is very premature to draw conclusions from that document, and still we are we are conducting investigation, and as and when something comes up we will inform you. गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाडाची वाडी धारगळे जुगार अड्ड्याचेर पेडणे पुलिसांनी धाड घातली. सुमार 65,000 रोख रक्कम जप्त केल्या. 4 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. एकल्यान फुज्जो काढल्यो. पळोवयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. एक धारगळ दाडाची वाडी म्हणटा थंय एक गॅमलिंग बस्ट केल्लेलें आसा आमचो पेडणे PI सचिन लोकरेन, आनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आहा तेणेन. कारण गॅमलिंग हो असो एक हें जाल्लो आसा की पेडण्यान खुबश्या जाग्यार गॅमलिंग चालू आसा. गॅमलिंग न्हय तर आनी गॅमलिंगाच्या नांवा सकयल आनीक कितें तरी बिझनस अशें चालूच आसता. जे वायट बिझनस आसता ते सगळेच चालू आसतात. तेतूंतल्यान काल पेडणे PIन 4 जाणांक अरेस्ट केल्लेले आसा ह्या गॅमलिंग प्रकरणान. एक ज्ञानेश्वर शिरोडकर म्हणून कांदोली, संजय नायक देऊळवाडा धारगळ, पंकज कुमार कासारवर्णे आणि विठ्ठल वांयगणकर थिवेचो अशे हे 4 जाणांक अरेस्ट केल्लेले आसा. PSI साहिल नायकान ही बरी कारवाई केल्लेली आसा अंडर PI पेडणे, आणि तांकां गॅमलिंग एक्टाचो अंडर गॅमलिंग एक्ट 11/2A असो जो गॅमलिंग एक्ट आहा तेच्या अंडर तांकां अरेस्ट केल्लेले आसा. आणि हे चलताले गॅमलिंग चलताले हे कार्ड गॅमलिंग चलताले. आणि काल सांजच्या टायमार आणि तेंचे कडेन 65,200 कॅश जप्त केल्लेली आसा पेडणे PIन. आणि हे खरेंच बरें काम जाल्लेलें आसा. अशा खुबश्या जाग्यार अशें गॅमलिंग चालू आसा, तेंचो पर्दाफाश करपाक आमचो PI आसा. आणि ह्या गॅमलिंगान अशें म्हणटा आनी अशें आयकूंक येता की एक सरपंच सुद्दां इनवॉल्व आसा, आणि काल तो सरपंच थंयच्यान निसटलो अशेंय बी म्हणपाक लोक सांगता. आणि अशें दिसता की तेका कोणाचो तरी वरदहस्त आसा. तो राजकीय आसूं शकता, पुलिशींतल्यान आसूं शकता, आतां कोणा कडल्यान आसूं शकता हे सांगपाक जायना, पण कोणाचो तरी वरदहस्त असल्या कारणान काल हो एकटो जो सरपंच आसा तो थंयच्यान निसटलो आणि बाकीचे 4 जाण मेळ्ळे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परत दिवचल शारात चोरांची टोळी सक्रिय झाल्या. लांब गावात 2, बोड्ड्यात 3 अशी 5 देवळां चोरांनी फोडली. पुलिसांनी या वाठारांनी पेट्रोलिंग करचे अशें लांबगाव देवस्थानच्या वांगड्यांनी मागला. लांबगाव, म्हात्राई आणि सातेरी तर बोड्ड्या दत्त मंदिर, रवळनाथ आणि सातेरी या 5 देवळांनी चोरी झाली. मेळिल्ले माहिती प्रमाण बोड्ड्या दत्त मंदिराची फंडपेटी फोडून 3,000 चोरले. लांबगाव सातेरी देवळाची फंडपेटी फोडली. जानेवारीन दत्त मंदिर फोडिल्ले आणि देवाची भांगरा चोरीक गेल्ली. आता परत या म्हयन्यान चोरी जाल्या. लांबगावन 2 देवळां फोडली म्हणून जेन्ना हांवें म्हायती काडल्या त्या प्रमाणे ते दोनूय पुजारी आनी देवस्थानाचे हांकां मेळ्ळां. तेंचें म्हणणें कितें आहा ते सकाळी आमचो पुजारी गेलो
तेन्नाच पळयत जाल्यार ती देवळची पेटी फोडलेली आहा. दोनूय देवळांचो तशेंच जालें. हे 2 दिसां पयलीं हे प्रकरण जाल्लेलें आहा. अशें दिवचले खूब कडेन प्रकरण जाल्लें आहा. सो म्हाका अशें दिसता की आमच्या गांवांत चोरी जाल्या ती एक दुख्खदायक घटना. अशें जावचें न्हू आनी केन्ना आमच्या त्या गांवांत अशें चोरयो बिरयो जावंक ना. पूण आतां हालीं म्हाका ह्या 2-3 दिसांक अशें दिसता की चोरयो दिवचले प्लस शहरान सुद्दां वाडलेली आसा. ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी दिवचलच्या पोलीस स्टेशना कडेन मागता की हेचेर लक्ष दवरचें. अशें चोरी आनीक वाडोवंक दिवचे न्हू. तेन्ना तेंचेर लक्ष घालचें आनी हो विशय हांव हेचे मेरेन पावयतलो आमदारान आनी चेअरपर्सना मेरेन पावयतलो. एक आमचें देवूळ आसा आमचें मात्रायेचें, थंय चोरी जाली म्हणून कळ्ळी आमकां. म्हणून आमी सहज आमच्या देवळा कडेन अशें सकाळचे पुजारी गेलो तेन्ना तेणी आमच्या देवळाचेर लक्ष मारलें. पळयत जाल्यार आमची फंडपेटी फोडलेली आसलेली सातेरी देवळाची. आमकां कितके पयशे आयले कितले अंदाज आसचो ना. सादारण आसतले आमचे पयशे थोडे तरी भितर. पूण तेन्ना ह्या आतां चोरीचें प्रकरण जें वाडलां पळय न्हू, आमची देवळां आसा ती मातशी देवळां आमच्या गांवा पेक्षा मातशी फुडें आसा मातशी देवळां कळ्ळें न्हू. तेन्ना ते देवळा कडेन फक्त पुजारी वयता. केन्ना आमी आसतात जपून ते फंडमेंटलीचेर लक्ष वचना न्हू. तेन्ना ते पुजारी पळयले तेन्ना तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें, अध्यक्ष म्हणून म्हाका इन्फॉर्म केलें. तेन्ना हांव वचून थंय पळयलें. पळयत जाल्यार मागीर म्हाजे बाकीचे सहकार्याक हांवें फोन करून आपयलें. पळय तर अंदाज व्हडलोसो कांय ना. तेन्ना मातशें आतां चोरयो ज्यो वाडल्या पळय न्हू, चोरयो ज्यो सतत जाल्या सगळ्यो, ते एकदम मातशें पुलिसांनी मातशें स्ट्रिक्टली घेवचें मातशें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय हवामान खात्यान शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. अदमासा प्रमाण पुराय गोंयांत चडशा सुवातांनी चड कमी पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी खर वाऱ्या वांगडा उटंगाराचो पावस पडूं येता. राज्यात पावस पडटलो आणि वाऱ्याचो झोत वराक 50 किलोमीटर आसतलो. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. IMDच्या म्हणणे प्रमाण येता त्या दिसांनी व्हडलोसो बदल जावचो ना. पावसाच्या नदरेन पळयल्यार पुराय गोंयांत पावस वाडिल्ल्याचें दिसून येता. शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट. गोंयांत कमी चड पावसाची शक्यताय. कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस. तापमान उरतले थीर. शेनवारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.